बावतिस्मा वरवीं आमी सगळीं जाणां कोणाची? जेजूची. पूण जेजून आमकां एकठांय करपाक आपलें जिवीत वारोयल्लें आसा. कित्याक म्हणून जिवीत वारोवचें पडलें ताका? मोग कोत्ता म्हणून. कोण मोग कोत्ता? जेजू कोत्ता. तो म्हणटा हांव न्हय, बाप तुमचो मोग कोत्ता. म्हजें सगळें बाप आसा आनी बाप म्हजे उद्देशीन तुमचो मोग कोत्ता आनी तुमी म्हजे उद्देशी बापाचो मोग कोत्ता. पूण तुमकांय बापा आनी तुमचे मदें एकपण आसा. हें म्हजे वरवीं तुमचें सगळें घडोवन आयिल्लें आसा. आतां ही खबर कोणें आयकूंक ना? सगल्यांनी आयकल्या. पूण ते भाशेन आमी जिवंक जाय न्हय. पूण आमच्याय जिवितान अशें घडोवंक शकता की आमी आमचो वावर करतना देव कुडीक आमकां आपयत. जशे भाशेन आमोसाक आपयलो. आमोस शेळ्यांचो वावर करतालो, तांकां राखतालो, राखणदार आसलेलो तो. आनी दुसरे म्हणल्यार तूं प्रवादी आसलेले. त्याच बरोबर वो आजारिया म्हणटा पळय तो आसलेलो. ताकाय तो कोणाचो प्रवादी आसलेलो? राजाचो. आनी वो राजा आपलें जिवीत बरे भाशेन जियेन आसलेलो. तर आजारियान ताका सांगलें, आरे तूं वच हांगसरलो, तुका हांगसर कितें करूंक जाय थंयसर वच आनी त्या लोकांक सांग, दुसऱ्या लोकांक. तो म्हणूंक लागलो, हांवें हें निवडूंक ना आनी हांव प्रवादी न्हय. म्हाका देवान विचून काडला आनी देवान म्हज्या तोंडाचेर आपले इंगळो लावन म्हाका म्हजी जीब सुटयल्या. आतां हांव म्हजें उलयना, हांव उलयतां तो देवूच म्हजें सगळें उलयता. आनी जें म्हाका तो कोळीत करूंक सांगता तें हांव कोळीत करता. हांव म्हजें कांय सांगिना. आनी हाका लागून ताका खूब त्रास घेवचो पडटा. पूण तो कितें म्हणटा? हें देवाचें, देवच सगळें पळयता, देवच सगळें करता. आतां तेच भाशेन पळयात, जेजूय 12 जाणांक निवडटा. ताणें तांकां बरे भाशेन शिकयलां. ताणें सगळ्यांनी जेजूचें जिवीत पळयलां, कशे भाशेन जेजू जियेता. सदांच सांज जाली म्हणटच बापायच्या एकवटान तो दोंगरार वचोन मागण्यांत आसता. रातभर मागण्यांत आसता. न्हिदता थंयसर. सकाळीं उठलो म्हणटच पोत्तून बापायच्या एकवटान सादता वेळ. आनी मागीर आपलो कार्य आपूण न्हय, ताणेंच सांगलां आमकां, हांव न्हय, बाप म्हजें सगळें हो सगळो वावर करता. हे भाशेन जेजू जियेतालो हें सगळें ताणें पळयलेलें आसा. आनी तांकां सांगता, आतां हांव तुमकां धाडटा, म्हजे प्रतिनिधी म्हणजे हांव पळय वेतलो थंयसर तुमी वचात. आनी तांकां कितें सांगता तो? कोणाचेरूच पातयेवन राव नाकात. तुज्या दुडवांचेर पुऱ्यान सादेपणान तुमी वचात. सादे तर तुमी आसत जाल्यार लोक तुमचें आयकतलो. कित्याक सादेपणांत जेजू जियेतालो. जेजू देव जावन खंयचेच वस्तूंक तो चिटकोन नासलेलो, फकत देवा बापाक. तशेंच तुमी वेताना खंयचेच वस्तूक तुमी चिटकोन रावनाका, फकत म्हाका. आनी म्हाका तुमी चिटकोन रावशात, तुमचें रूप ती पळयोवन देवाकूच ती अणभवतली. अरे आमी सगळीं जाणां हांगसर कित्याक येता? ताका लागून न्हय, भगवान फ्रांसीस शेवेराक लागून. ताचें रूप आमी पळयलां, थोडीं पिक्चरां पळयलीं ना आमी ताची. पूण आमी जाणो गोंयचो साहेब म्हणलो म्हणजे आमच्या मनांत कसलेंय ताचें रूप आसूं, पूण आमी जाणो की तो आमचे पासत मागता म्हणून, तो आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणून, ताचे कडेन विनंती केली की आमकां तें मेळटा म्हणून. ह्या अणभवांतल्यान आमी हांगसर येता. पूण हें कित्याक लागून घडटा? कित्याक तो जेजूक एकवटून आसलोलो आनी आजून पर्यंत आसा. आनी आजून पर्यंत जेजू ताचे उद्देशी सगळो वावर करता.
हें ताचें रूप आमी पळयता. पूण कित्याक लागून तो जेजूक आपलो मास करून जियेतालो आनी आतां पर्यंत ताची कूड तशी आसा जाल्यार ही एक व्हडली मिलाग. आमी 24 वरांनी मेली म्हणटच सगळें पिकोवन वेतलें, आमची घाण मात्तेली, लोक सगळो पोवन वेतलो. ताका लागून आमी पुत्तांव जोडून उडयता, तांकां उजो लायता. हे भाशेन म्हणून तूं हिंदू करतात आनी आमी क्रिस्तांव म्हणून तूं पुरून उडयता आनी मुसलमान दुसरे ते हेत करतात. तर आमी जाणो हें अशें जाता म्हणून ही ताची कूड ताणें देवान दवरलेली आसा. 3 प्रयोग केल्ले. पयले स्वातेर हो चून आसा न्हय, तो 2 साक चुन्याचे सकल घातलेले, ताचेर ताका दवरलेलो आनी 2 साक वयर घातलेले आनी तें बॉक्स जाल्लें तें धांपून ताका मातयेन घातलेलो. 4 म्हयन्यांनी ताची कूड म्हणजे आडां व्हरोंक सोदताले ते, पूण गेले आडां ही तर कुडूच आसा. ते थोटकले, अरे हें आनी कितें जालें काय म्हणून. ताच्या पांयाचो एक धाकटो कुडको काडटना पोवटेचो रोगत मावलें आनी ते म्हणून लागलें हें कितें. ताका तसोच बोटीर व्हेलो आनी चायना सावन मलेशिया बरोच अंतर आसा तो. ताका तातूंत घालून धांकणें घालिनासतना दर्याचे सगळें पळय ते बाफ येता, वेपर जाता, तातूंतल्यान तो पिकवतलो म्हणून असल्या मनान ताका ते भाशेन हाडलो, पूण कांयच जावना. शेकी मालाका म्हणटा पळय थंयसर मलेशियान एक इगोर्जेन फोंड काडलो आनी ताका पुल्लो, पूण काशाव ना, फकत मातयेन ताका दवरलो आनी ताका पुल्लो माती घालून आनी फातर धरून. आनी थोडे म्हयन्यांनी ताका उस्तुल्या उपरांत तो तसोच आसलेलो आनी ते मेरेन सान ताका आनी केन्नाच कांयच करूंक ना असो हाडलो ताका आनी आजून पर्यंत तो आसा. ताका कांयच वखद लावंक ना तो हे भाशेन रावच्याक, उलट ताका सगळें मांस काडच्याक इतले प्रयोग केल्ले, पूण तशें कांयच जावंक ना, आजून पर्यंत आसा. ही व्हडली मिलाग आनी आमी जाणू ही मिलाग देवानूच केल्ली आसा, कित्याक देव ताचे सोबेन जियेता. तर हे परी आमी कोण देवाची आमी ताचे कुडीचे सांदे. देव म्हजे सोबेन तुमचे सोबेन जियेता, ताका उदीक आनी उदीक आमी वयलो स्थान दिवंक जाय. आमी आपलेपणांत रावता म्हणून आमचें हें वायटपण आमी दुसऱ्यांक दाखयता, असलें रूप आमकां सोबना, आमकां वीट येता असल्या रूपाची. आमी जाणो हें अशीकपण आमी कोत्ता म्हणून देवाक वयलो स्थान दिवचें आसतना आमीच आमचें रूप दाखयता. देवान सगळी देणी दिल्ली आसा आमकां, आमचें कांय ना आमचे मदें, तें देवानूच आमकां अदीक फुलोवंक घोटाय दिल्ली आसा. पूण आमी समजता की आतां आमी देवच म्हणून, कित्याक हें सगळें म्हजेंच म्हणून. ना, आमी खालती रावंक जाय, देवान आमकां वापरूंक जाय. जेन्ना देव आमकां वापरतलो ताचे सर्गीचें राज तो स्थापन करतलो. हें सगळें आमकां ताणें सांगलां. आमचे वरवीं तो दुसऱ्यांक बरेंपण दाखयतलो, पेकोवणी हाडटलो, तांकां तांचे गैरसमज जाला तो काडून उडयतलो आनी आमकां फुर्सत दितलो तांचे बरोबर रावच्याक, तांचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करून तांकांय सुटका मेळच्या. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय, आसा आनी आनिकूय जावच्याक थोडो वेळ आमी आतां मागण्यांत सारया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमची पांयाची बोटां आसा थिंचोतान तकले मेरेन जेजून आमी बरोवन येता, सुस्कारान बरोवन येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत, जेजून सांगलां हांव जिवीत म्हणून. तो जेजून आमी बरोवन आयलें की सगलें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सोबे आसा. चड करून आमचें आपलेपणान गोळा केल्ली वस्तू, चिंतना, भावना, चाल, ती सगळी ताच्या नांवान जेजू 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 म्हणत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत. आनी हे परी भितर आसा तितलें भायर काडया. जेजूचेर धरून तो तें नितळ निर्मळ करून आमकां आपल्या बरेपणांत भरून काडटा. दुसऱ्या सुस्कारान पांयाची बोट आसा थिंचोतान तकले मेरेन ताचें बरेपण आमचें सगळें बरोवन येता. ह्या बोरवाशान ताचे प्रिती मोगान भरोन येवया आनी आमचो बावार्थ अदीक अखंड करया. हे परी न्हिदच्या आदी 5 मिनट जेजू सोबे सारात.
सकाळी उठली म्हणटच 5 मिनट जेजू सगळें तेच भाशेन सारात आनी आख्खी रात मागण्याची जातली. जशी भाशेन आमी मोबायल चार्ज करता आनी बॅटरी चार्ज जाता आनी मागीर दिसभर मागीर आमी उलोवंक शकता, तेच भाशेन आमचें उलोवप करप सगळें जेजूचे गोठायेन जावं दी. जेजू आर्गां दिन वास मोयमा वाखाणणी तुका.